सां पावलान तिमोथी घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. दुबाव नासता सर्वांनी मानून घेवचें सत हे पातक्यांक सडवण दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो आनी पातक्यां भितरलो पयलो पातकी हांवूच. पूण म्हाका काकुळट लाबोंक कारण इतलेंच, जेजू क्रिस्ताक म्हजे थंय आपणाची विशेश सोंसणीकाय दाखोवचो पयलो संदर्भ मेळचे पासत आनी ताचेर विश्वास दवरून ससनाचे जिवी जोडटल्या सर्वांक हांव एक देख जावचे पासत. ससनाच्या रायाक आमार अदृश्य आनी एकल्याच देवाक जावं मान आनी महिमा सदां सर्वदा. आमेन. देवाचे उतर हे कीर्तना. हालेलुया. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा. सर्वेस्पराचे नाव सदैव जावं, आतां आनी सदांकाल. उदें दितावन आस्तमते पर्यंत सर्वेस्पराचे नाव सदैव जावं. सर्वेस्पर सगळ्या राष्ट्राचो धनी, मळबा वयर ताची महिमा. सा लुका प्रमाणे सुवार्ता. बरो रूख पाड फळ दिना आनी पाड रूख बरें फळ दिना. हर एक रूख ताच्या फळा वरवीं पारखियेत. कांटेरीचीं आंजुरां काडूंक मेळनात वा साराट्याचो दांको कुंटूंक मेळनात. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भंडारांतलें बरेंच भायर काडटा. खोटो मनीस आपल्या काळजाच्या खोट्या भंडारांतलें खोटेपणस भायर काडटा. काळजांत कितें बरोवन आसा तेंच मनीस तोंडान उसारता. म्हाका तुमी सोम्या सोम्या म्हणून आपयतात, पूण हांव सांगतां तें तुमी करिनात कित्याक? म्हजे सशीन येता आनी म्हजीं उतरां आयकून ते बरी करता तो कोणा सारको तें हांव तुमकां सांगतां. तो एक घर बांदलेल्या मनशा बरी म्हणयेत. ताणें गूंड कोंडले आनी कटपाचेर बुन्याद घाली. न्हंयत आवर भरोवन वळ्याचो लोट त्या घराचेर मारलो, तरी तें कोसलोन पडलें ना, कित्याक तें घट्ट बांदलेलें. पूण जो कोण म्हजीं उतरां आयकून त्या प्रमाणें चलना, तो बुन्याद घालिनासतना मातयेंत घर बांदलेल्या मनशा बरी म्हणयेत. वळ्याचो लोट येवन त्या घराचेर मारलो आनी तें कोसलोन पडलें. त्या घराचो संपूर्ण नाश जालो. देवाचें उतर हें